येईल गा आणि 5 मिनिट येतास. हा हिक्के गळे का पत्रडे सुटकून कितले क शांती अस कसने पंचायतीक ना कोणाले कसने उल्लोचना मनक मस्त शांती नेಮ್ಮदी अस. हा येईल पळे हॉस्पिटल होगी वचून दाखवूया डॉक्टराक. हंग कसना बा कोणी नांती. हां मामा यायची कसं दिवची खाऊच्या का खाऊच्या कायलेल नाही मारया तिक खाऊनच हंग गळेक सिरकला. हें होटेल मामा तुमका गळेक सिरकाला जाला री तुम्ही हॉस्पिटलाक वचती तेंची मुख रस पळया. अय्यो हे होटेल वे खुशीर म्हाका होटेल खंयचे हॉस्पिटल खंयचे म्हणून कळता ना आबा. शे खुशीर न्ही गो तें दुःख रे. हांव यो तुका आपोवन व्हरता हॉस्पिटलाक. येईल गो दिसताच पळय तेंची हॉस्पिटल. थंय नर्स रबलेन ती तांगेले नेमगीत हांव डॉक्टर खंय आस म्हणून जायत वा आतांच खंय डॉक्टर यो वचा. उल्लोच्या की हा नशी इतलं पंचायतीक मारतास मला ते आणि उल्लोच्या काय इला रे. डॉक्टर मामा का पेतास वे. हां राबा पेता डॉक्टर माम ओ कोण की मिगेल आजी बोणी कायला कोण मग पुण्या देवाक पूज केलेलं सार्थक जालें. हां येची हांव चिके देवाक पूज करता आशिल्लो. हां कसं जालें मामा कसं जालें काय मयाक. मामा माय कसं म्हणतास तुमकां तेव्हा कळली की. ते हांवें डॉक्टर मामा काय ना ती पत्राड खावची स्पर्धे आशिल्लें ताका चमकलेली खाताची पत्राड तिगेले ताळेक सिरकलें. तिका सम उल्लोचक जाता ना डॉक्टर मामा तशें जावन ती कसान सांगतास म्हूण सांगून हांव तुमकां सांगता. तिका ते पत्राड ताळेक सिरकल निमित्त सम श्वास काडूंक जाता ना काय डॉक्टर मामा. तें तुमी कसने योचन काणकत मामा तें पुरो हांव रब्बोन सोडता. माये तशी वैरी रबल्यार म्हाका पळोवचेक जायना तुमी हांगा चेरार येवन बैसात. डॉक्टरान म्हणलेलें उसीर रबयत म्हूण न्ही गो गूण करता म्हूण सांगून. हें ताळेन तूं आड सिरकला मामा हाका ऑपरेशन कोरगेन काडका. ती कसन म्हणटास मामा तुमी चिके तिगे लग्गी रबती ती कसन म्हणटास म्हूण म्हाका अर्थ जायना. ते हांवें डॉक्टर माम ती सांगतास तिका हें लायफान फर्स्ट टायम खंय ऑपरेशन. ओ तें हांवें म्हाका रे फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स आसल ऑपरेशन करचें. ही माई म्हाका भोवणी माये गॅस आसवा. ती सांगतास ते बुक करून 10 दिवस जाले काय आनी के आयलेले ना काय. अय्यो हांव निमगेले एसिडिटी विशय माये. अय्यो रब्बय गो माराय ती ताळेक सिरकून वर हे नमने पंचायतीक मारतास आणि उल्लोच्या काय असलं रे. काय ना डॉक्टर मामा ती निमगतास तुम्ही ॲसिडिटी म्हणले ना तिका ॲसिडिटी म्हणता उडगा असेल काय तुमगेल जेवण जालें की कसन रंदाई म्हूण निमगीत असते. हक्का ऑपरेशन कोरगेन एक 10 शिवण पुणी घालका मामा. डॉक्टर मामा ती निमगीतास खंयची डिझायन आस म्हणून तिका शिवण घालतना आशिल्ल्यान तूं चंद डिझायन घालका काय. हांव टेलर न्ही माये लायक डिझायन शिवचेक. आसो हें पुरा कॉम्प्लिकेशन नाका हांव डायरेक्ट तुमगेले ताळेक हात घालून काडटा. आनी कसन अस्की हें मायेलें येया माये हांगा बेड्डार न्हिदयाची. माये तोंड कर ती रब्बा हुगूर काडता तशी रब्बा. आयलें येतास. अय्यो पत्रड भायर येयलें मागीर कितलें उलयत की हें पत्तोळी. मामा हांगा पळया कितलो व्हड पत्रोड भायर आयला म्हणून. अय्यो कितलो व्हडलो पत्राड. मामा एक कसन म्हळ्यार पत्रड भायर आयलें मात्र पत्रड काडटना तिगेले गळेक ಸ್ವಲ್ಪ ड्यामेज जाला.
कांय आलोचन करू नाकात मामा. हांव तुमकां एक टॅबलेट बरोवन दिता. हें टॅबलेट आसा न्हय मागीर तुमी न्हिदोवन जाल्ल मागीर आनी सकाळीं उठोवचे फुडें दिवका. आ कसं नीद दोन जाल्ले मागीर आनी सकाळी उठोवचे फुडव्या त्या खंयचे नमुने मात रे बा. ओ न्हय मामा न्हय, पातोळी मागीर सावसा निमित्त म्हाका पुरो विसरून गेलें. हांव तुमकां बरोवन दिता जायत. हां म्हाका एक उडक आसतलें हांव येता. त्या स्पर्धेन तूं हांव जिविल्लें म्हाका एक पेडावण भोरून पत्राड दिता म्हळ्यार हांव वता आतां. अयो अयो डॉक्टर पळय पत्राड हांगा उडोवंक गेला. डॉक्टर ना मागीर बामूण येना. हांव जी पळोवंक गेलो की म्हूण हॉस्पिटल. तुमकां हे व्हिडिओ इश्ट जालो जाल्यार एक लायक दियाची. तशीच आनी काही कोणी कोंकणी टीव्ही सबस्क्रायब करणे जाल्यार आतां वचून कोंकणी टीव्ही सबस्क्रायब कराती आनी थंय आशिल्ले एक बेल आयकॉन ओतियाची. आनी नेक्स्ट व्हिडिओन तूं मेळटा.